विर्डी साखळे सोमारा जावपी म्हादय बचाव आंदोलनाची सभा ग्रँड करपाचो विरोधकांचो निर्धार. मुख्यमंत्र्यान येवचो म्हूण उलो. आझाद मैदानार विरोधक मिडिया मुखार. गोंयांत ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आहात ह्या सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे प्रेसिडेंट एक जाल्यात एक उलो मारपाक गोंयकारांक की ओपिनियन पोल डे म्हळ्यार 16 जानेवारीक 4 वरांचेर आमोण्या विर्डी पुला कडेन जी आमी सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंटाची मिटींग पयली व्हडली मिटींग जी जाता हे मिटींगेक सगळे गोंयकारांनी हाजीर जावचें आनी आमचो हाका सपोर्ट आहा पाठिंबो आहा हें सांगपाक आमी एक जाल्यात. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की ही मिटींग कशीच जावची न्ही हाजे खातीर BJP आनी आतांचो सरकार काम करता. म्हळ्यार जे मिटींगेक परमिशन दिल्लें तें परमिशन रिवोक केलें. आतां आमचे कडेन परमिशन आसा, फाल्यां कितें जातलें तें आमकां खबर ना, पूण आमी मिटींग करतलेच. ही प्रायवेट जमनीन मिटींग आहा, ती मिटींगेचें परमिशन मेळपाक खूब त्रास घेवचो पडला. हाजेर सगळे हे जर संकेत पळयले जाल्यार अशें सिद्ध जाता की BJPक ही मिटींग साखळे जाल्ली नाका अशें गोंयकारांक ते दाखोवन दितात की साखळे म्हळ्यार खंय तरी पासपोर्ट घेवन वचचो पडटा काय गोंयकारांक. ही मिटींग फक्त साखळेकारांक न्ही, ही सगळे गोंयचे जनतेक, जी जनता विल बी एफेक्टेड बाय अ वॉटर क्रायसीस. मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें आहा की उदक ऑलरेडी कर्नाटकान डायवर्ट केलें म्हणून. जर उदक डायवर्ट ऑलरेडी जाल्लें आहा जाल्यार फुडें एक वॉटर क्रायसीस जी केन्नाच आमी विचार करूंक ना. म्हळ्यार गोंयच्या लोकांक उदकाक फाटीशेर करून मारपाचें एक जी गेम प्लॅन चल्ला वो डिफीट करपा खातीर आमी म्हणटात की आमी सगळ्यांनी एक जावन लढो हो घेवंक जाय. हो टायम असो जाल्लो आसा की सरकाराक चड करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कर्नाटकाचें इलेक्शन जाय म्हणसर गोंयांत तो मुवमेंट पेटिल्लो नाका म्हणून एक B टिमीक घालून अवेरनेस कॅम्पेन आतां जेन्ना सगळें उदक बी डायवर्ट जातकर अवेरनेसाच्यो खबऱ्यो आतां घेवन कोण तरी फुडें सरल्या. हाजेर तुमकां सगळ्यांक कळटलें की सरकाराक गोंयकार उटिल्ले नाका. म्हादय बचाव आंदोलनाची चळवळ चेपपाचो BJPच्या B टिमीचो खंय यत्न चल्ला. सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की 16 तारखेक साखळे विर्डी आमोणा ब्रिजा कडेन 4 वरांचेर थंय एकठांय येवचे आनी म्हादय जशें तांणी सांगलें की ऑलरेडी ह्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की ऑलरेडी डायवर्ट जाल्या. सो ताजो मुवमेंट पयलो 16 तारखेक ओपिनियन पोल दिसाक जाता. सो सगळ्यां कडेन मागता गोंयकारां कडेन की तुमी मोठ्या संख्येन तुमी येवचें. उलो मारता गोंयकारां कडेन की सोमारा सांजचे 4 वरांचेर मुजरत थंय येवचें, कारण हो आतां वेळ आसा. दीस इज डू ऑर डाय सिच्युएशन. आज जर आमी न्हिदत जाल्यार अशेंच न्हिदून उरतले आनी नो वन वील टेक any cognizance of anybody. So I appeal to people of God to be present on 16th of January at 4 PM on Virdi Amona Road near Virdi Bridge. दुःख दिसता की ज्या वेळार हो मोमेंट सुरू जालो सरकाराक दिसलें की हो मोमेंट आपल्या विरोधान म्हणून. खरें म्हणचें जाल्यार हो मोमेंट सुरू जालो कोणाच्या विरोधान न्हू. हो मोमेंट सुरू जालो आमची गोंयची जिवनदायी वाचोवपाक. पूण सरकार ह्या मोमेंटाक भिलो. ज्या वेळार मोमेंटाच्या लोकांनी उलो मारलो त्या वेळार वेगळे वेगळे स्तरांतले लोक, ते मागीर साहित्यीक स्तर, मागीर तुजे कल्चरल स्तरांतले लोक, मागीर स्पोर्ट्सांतले लोक, संपूर्ण गोंय एक जावपाची तयारी जाली आनी जाली तयारीत. आनी त्या तयारीक हो सरकार भिलो. म्हादय आवय म्हूण दिसता जाल्यार खंय सगळ्या आमदारांनी सभेक येवचें. आयज हांव आव्हान करता, हांव रिक्वेस्ट करता 40 आमदारांक सगल्यांनी येवचें आनी ही आमी म्हादय सेव करपाक लागून वो हें डायवर्जन जायना जावपाक, वो आमकां उदकाक फ्युचर प्रॉब्लेम जायना जावपाक यो सेव करा. लोकांनी चिकोवन दिल्या तुमकां. हो तुमचो अधिकारी, हो तुमचो हक. जेन्ना तर दुसरे कडेन रावन बोबाट मारल्या जायना. आयज म्हणटा तो मनीस तो येतलो, सपोर्ट तिका दाखयतलो, तेकाच आमी म्हणून आतां खरेंच हेच्या काळजांनी ही म्हादय म्हणटा ती माय आहा. म्हादयच्या इश्यूचेर भाऊच्या राजिनाम्याची मागणी. जर काय हाजेर एक्शन जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून. आतां ते दिल्ली वचून आयले, आमकां काय तातूंत काय एक्शन दिसूंक ना.
तेन्ना ताणें आज राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी ताजे कडेन आज अख्खें गोंय राजिनामो मागता आनी ताणें स्वता राजिनामो दिवचो. म्हादय ऑथॉरिटीचो खंय कांयच लाव जावचो ना म्हणून विजय म्हणटा. ओपोजिशनाचो मुवमेंट न्ही, हातून पळय आयक फुडें आयक. प्रमोद सावंत खरे कास्ताचो जर गोंयकार ताजे मतदारसंघान जाता ताणें येवप आनी बसप थंय सकयल. ताणें आपले ते सगळे हे ते आतां कितें ते बूथ मोबिलायजेशन तांचें चलता ट्विटराचेर, घेवन बूथ येयात. खरे जर खरे कास्ताचे गोंयकार जाले तुमी. हे गोंयचो मुवमेंट हो, हातून युनिटी जायच. हातून बीजेपी जाय, बीजेपीचोय केडर जाय. आरजीचे बरे लोक जे आतां उलोवंक लागल्या, तांकां दिसपाक लागला खरें सत्य कितें तेय जाय. तांकां हांव आय वेलकम देम आनी दे आर सेईंग कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट दोज डॉट्स. हांवें स्टेटमेंट काडलो मरे ताचेर, ताका हें सांगलां म्हणून. आनी सांगतना सीटी रवी जो आमदार बीजेपीचो आनीक प्रभारी तो आसा, बोम्माय आहा. आनी हो मुखेलमंत्री येवन हाणें सांगलां, अमितान सांगलां ते भशेन तो कांय उलयना हांगा, तो ओग्गी रावता.